हर घर तिरंगा मोहीम झाली। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत धरून भाजपचे सगळेच मंत्री, आमदार आणि कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या घरांचेर तिरंग वाहुवयलो। जायते कडेन तिरंगा रॅली काढल्यो। लोटले तिरंगा रॅली काडचे पयलीं मेळत थंय आनी आपल्याक जाय तशे तिरंगे झेंडे लायले। लोटले जे पद्दतीन तिरंगे लायल्यात ते पळयले जाल्यार तिरंग्याचो अपमान जाल्ल्याचे स्पष्ट दिसून येता। भारतीय ध्वज संहिता 2002 प्रमाण तिरंग्याचो मान राखप गरजेचो, पूण लोटले जे पद्दतीन तिरंगे लायले ते पळयले जाल्यार तिरंग्याचो कसलोच मान राखिल्ल्याचो दिश्टी पडना। तिरंगो झेंडो लायतले जाल्यार कांय मार्गदर्शक सुचोवण्यो पाळच्यो पडटात। झेंडो सदांच सरळ आनी स्पश्टपणान दिसतलो असोच लावपाक जाय, पूण लोटले खांब्यार लायिल्ले झेंडे आडवे जाल्यात। दुसरी गजाल, खांबे आनी बिल्डिंगाचेर झेंडे लायतले जाल्यार झेंडो हेर वस्तू परस उंच आसपाक जाय, मात हांगा झेंडे खांब्यार कमी उंचायेचेर लायल्यात। झेंडो देंवयतना तो वेवस्थीत आनी सन्मानान देंवोवचो पडटा, पूण जर हे झेंडे काल लायिल्ले कोलवा मुंगूल वाठारात जाल्ल्या गँगवॉर प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन आनीक 8 दुबावितांक धरले। हे 8 जाण धरून आतां मेरेन ह्या प्रकरणात वट्ट 18 जाणांक अटक करपाक पुलिसांक यश आयलां। ह्या 18 जाणां मदले एकलो सरकारी कर्मचारी आसा, जाल्यार अटक केल्ल्या कांय जाणांची गुन्यांवकारी फाटभूंय आसा। घरपट्टी वाडोवपाक कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन खर विरोध केला। हो टॅक्स तो टॅक्स करून पयलींच लोकांच्या माथ्यार टॅक्साचे आर्थीक वजें वाडत चल्ला। तातूंत आतां ही घरपट्टी वाडयली जाल्यार लोक त्रासात पडटले म्हणून आमदार मायकल सांगता। देखून कळंगूट पंचायतीन घरपट्टी वाडोवची न्हय अशें आवाहन आमदार मायकल लोबोन केलां। भाजपान तिकीट दिली जाल्यार 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक सावड्ड्या मतदारसंघातल्यान उमेदवारी लडोवपाक इत्सूक आशिल्ल्याचें आदलो खासदार विनय तेंडुलकरान उलोवन दाखयलां। तशेंच आनीकूय कांय जाण सावड्ड्या मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लडोवपाक तयार आसात, मात पक्ष जो निर्णय घेतलो तो सगळ्यांक मान्य आसतलो अशेंय तांणी सांगलें। राज्यातल्या रस्त्यांची जाल्ली बिकट स्थितीचेर लक्ष ओडून घेवपा खातीर आपान शेनवारा भाजपाचे बुराक ही मोहीम सुरू केली। सरकारान उण्या दर्जाच्या रस्त्यांचे काम केलां असो आरोप आपान केला। रस्त्यांच्या वायट स्थितीक लागून लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा। देखून ह्याच उपक्रमाचो एक भाग म्हणून आपान इबाडिल्ल्या रस्त्यांचे फोटो काडून 70451 70451 ह्या व्हॉट्सॲप नंबराचेर धाडपाचें आवाहन केलां।
गोविंदाने गोपाळाचं जल्लोष आणि संगीताच्या तालाचेर शेनवारा दहीहंडी उमेदीन मनयली। एकेवटेन पावसाच्या वातावरण आशिल्लें। शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालयाच्या प्रांगणात चलयो आणि चल्यांमदी दहीहंडी फोडपा खातीर सर्त लागिल्ली। विद्यार्थी आणि शिक्षकां वांगडा पालकांनी दहीहंडीचो घोस्त काढलो। रायबंदर फेरी धक्क्यार रोरो फेरी बंद पडल्या। फेरी बंद पडिल्ल्यान पलतडी वचपाक आयिल्ल्या प्रवाशांच्या गाडयांची व्हडली लायन लागल्या। आता ही फेरी नेमकी कित्या खातीर बंद पडल्या ते कळपाक मार्ग ना, पण फेरी बंद पडिल्ल्यान लोकांची मात बरीच गैरसोय जाल्या। पुणे नगरपालिकेच्या कागदपत्रांचो वापर करून बनावट सय केल्ल्यान नगरसेवक शिवानंद सावंत हांच्या विरोधात कडक कारवाय करपाची गरज आसा। नगरसेवक शिवानंद सावंताक सत्ताधारी पक्षाचो तेको आसा, तशेंच पोलिसांनी ह्या प्रकरणात सखोल तपास करूंक ना असो आरोप पुणे काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष विलियम आगियर हांणी केला। फाटल्या महिन्यात सेगीत पडपी पावसाक लागून अनमोड घाटातल्या रस्त्याक वेरो वचून कांय भाग कोसळ्ळो। ह्या प्रकारा उपरांत दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान एक आदेश जारी करीत बशी आनी गरजेच्यो सेवा दिवपी गाडयो सोडल्यो, जाल्यार हेर गाडयांच्या वाहतुकीचेर सरसकट बंदी घाल्ली। ह्या घडणुकेक आतां 1.5 म्हयनो जावन गेलो, तरी लेगीत अजून मेरेन हेर वाहनांच्या वाहतुकीक बंदीच आसा। हाका लागून वाहन चालकांक कारवार वा चोर्ला घाटांतल्यान वचचें पडटा। हो प्रवास सुमार 100 ते 150 किलोमीटर पयस पडटा। ताका लागून अनमोड घाटांतल्यान एकेरी वाहतूक सुरू करपाची मागणी वाहन चालक करपाक लागल्यात। पावसाच्या तडाख्यात दिवचल कुडचिऱ्या रस्त्याचेर व्हावटी वाठारांत पालसण कोसळपाक लागला। देखून हो रस्तो येरादारीक असुरक्षीत जाला। रस्त्याच्या दडेचेर आशिल्ले व्हडले झाड लेगीत हुमटून पडपाचो भंय आसा।
हवामान खात्यान गोंय, कोकण, मुंबय आणि गुजराता खातीर आतां रेड अलर्ट जारी केल्लो आसा. उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. देखून जो मेरेन परिस्थिती नियंत्रणात येना तो मेरेन गरज असल्यारूच घरा भायर पडपाचो सल्लो खात्यान दिला. मजगतीं छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा ह्या राज्यांनी लेगीत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हिमाचल प्रदेशात हवामान खात्यान जारी केल्ल्या रेड अलर्टा प्रमाणेच भरपूर प्रमाणात पावस पडलो. पावसाक लागून रामपूर तशेंच हेर वाठारांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ल्यान रस्ते तशेंच पूल लेगीत व्हांवन गेल्ल्या. हाका लागून सध्या 3 पंचायत वाठारांचो संपर्क तुटिल्ल्याची कळ्ळां. हुंवाराक लागून साबार घरां लेगीत व्हांवन गेल्यात, जाका लागून लोकजीण बरीच विस्कळीत चल्ली आसा. सध्या तात्पुरत्यो सोयी करून लोकांक आसरो दिवपाचें कार्य झुजा पावण्यार सुरू आसा. मजगतीं रस्त्यांची जोडणी तुटिल्ल्यान बाजारात भाजी तशेंच फळां वेळार पावपाक शकली ना अशी खंतूय सध्या विक्रेते उक्तायतात. भारतभर सध्या पावसाच्या सावाराक लागून लोकजीण विस्कळीत चल्ली आसा. हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातातूय बी उटंगराच्या पावसान हजेरी लायिल्ल्यान सध्या साबार वाठार उदकापोंदा गेल्यात. रस्त्यांचेर उदक तुंबयिल्ल्यान येरादारी लेगीत करपा खातीर कांय रस्ते बंद दवरल्यात, तर कांय घरांनी लेगीत उदक गेल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. येल्लापूर तालुक्यातले हिट्टीन बैल लागसार शुक्रार राती जाल्ले भिरांकूळ अपघातात 3 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 7 जाण गंभीर जखमी जाले. बल्लारी कारवार राष्ट्रीय महामार्गाचेर हो अपघात जालो. आंबेवाडी सावन मंगळूर वचपी KSRTCची प्रवासी बस हुबळी सावन येल्लापुराचे वटेन येताली. ह्या वेळार महामार्गाचेर केरळ नोंदणीकृत लॉरी पार्किंग लायटी सुरू करिनासतना राविल्ली. व्हड पावसाक लागून बशीक फुडलो रस्तो दिसूंक नाशिल्ल्यान बशीन लॉरीक धक्को दिलो. ह्या अपघातात जखमी जाल्ल्या 7 प्रवाशांतल्या 5 प्रवाशांक हुबळीच्या किम्स हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात आणि उरिल्ल्या दोगांक येल्लापूर सरकारी हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. हे संबंधी येल्लापूर पुलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. एकोणऐंशीव्या स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान देशभरातल्या 1150 टोल प्लाझांचेर फास्टॅग वर्सुकी पास सुविधा यशस्वीपणान चालीक लायल्या. रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या म्हणण्याप्रमाण सांजे वेळार 7 मेरेन सुमार 1,40,000 वापरप्यांनी वर्सुकी पास खरेदी करून तो सक्रिय केला. टोल प्लाझांचेर सुमार 1,40,000 व्यवहार नोंद जाल्यात अशेंय तातूंत म्हणलां. पास वापरप्यांक सुगम प्रवासाचो अणभव मेळचो हे खातीर दरेका टोल प्लाझाचेर NHAIचे अधिकारी आणि नोडल अधिकारी नेमल्यात अशी माहिती मंत्रालयान दिल्या.
भारतात 20 ते 19 वर्सां पिरायेच्या लोकांमदीं गोडेमूत दुयेंतीचो आंकडो संवसारांत दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा। 2019 वर्सा भारतात जाल्ल्या वट्ट मरणांमदीं सुमार 3% गोडेमूत दुयेंती आशिल्ले। हाचे वांगडाच उच्च रक्तदाब दुयेंतींचो आंकडोय नेटान वाडत आसा। दोनूय दुयेंसांचेर वेळार नियंत्रण दवरूंक ना जाल्यार काळीज, मूत्रपिंड आनी दोळ्यांक गंभीर समस्या निर्माण जावंक शकतात। आमी आमच्या आहारात तेलाचो उपेग कमी करून शारीरिक क्रिया वाडोवपाची खर गरज आशिल्ल्याचें तज्ञांचें म्हणणें। भायल्या खाणाच्या सेवनात वाड जाल्ल्या कारणान स्थूलतायेचें प्रमाण वाडलां। तरणाट्यां स्थूलतायेचें प्रमाण चड पळोवपाक मेळटा, जाका लागून गोडेमूत काळजाचो आताक ते भायर साबार तरेचे कॅन्सर लेगीत जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। बदलते जिणेशैलीक लागूनच दुयेंसांनी वाड जाल्ली आसा अशें दोतोर म्हणटात। ते खातीर आतां पोशक आहार, खासा करून घरांत रांदिल्ल्या जेवणाचें सेवन करचें असो सल्लो दोतोरांनी दिला, जाका लागून मोडसाणेक लागून जावपी दुयेंसांचेर आळो येवपाक मजत जातली। मोडसाण सारकिल्ल्या दुयेंस संवसारभर नेटान वाडत आसा। तशेंच मोडसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाच्या प्रमाणांतूय वाड जाल्या। खासा करून तरणाट्यां मदीं हें प्रमाण चड वाडिल्लेशें एका अभ्यासात दिसून आयलां। अमेरिकेंतल्या हालींच्या संशोधनांतल्यान अमेरिकेंत फाटल्या 20 वर्सांत मोडसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाचें प्रमाण 3 पटीन वाडलां अशें दिसून आयलां। भारतातूय हें संकश्ट दिसता, जंय जिणे पद्दतींत बदल, शारीकरण, आहाराची चुकीची संवय ह्या दुयेंसाचे मुखेल घटक अभ्यासांतल्यान दिसून आयला। मध्यम पिरायेच्या दादल्यांक बायलां परस मोडसाण आनी काळजाच्या दुयेंसाक लागून मरण येवपाचें प्रमाण खूब चड आसता। अमेरिकेंत 1999 वर्सा दर 1 लाख लोकांक फाटल्यान 2.1 मरणाच्या आंकड्यावेल्यान 2020 वर्सा 7.2 म्हळ्यारूच 243% वाड जाल्या। दोन 2050 मेरेन भारतात 21.8 कोटी दादले आणि 23.1 कोटी बायलो मोडसाणीचे बळी आसूं येतात। पट्ट 44.9 कोटी लोकसंख्येचे लागीं 75% लोक हांगा बळी पडटले असो अदमास लॅन्सेटच्या एका नव्या अभ्यासात आसा। संवसारीक पावण्यार 2050 मेरेन सगळ्या प्रौढ भुरग्यां मदले अर्दे परस चड आणि नेणट्या भुरग्यां मदली 75% भुरगीं चड वजनाची आय वा मोडसाणीक बळी पडटले अशें अभ्यासात म्हणलां। बालपणांतल्या कुपोशणाक लागून प्रौढावस्थेत मोडसाण येता, हाका लागून टायप 2 गोडेमूत, काळीज आणि रक्ताच्या शिऱ्यां संबंधी रोग आणि कांय विशिष्ट कर्करोग अशा विकारांचो बेगीन जावपाचो धोको वाडटा। भारतात भुरग्यां मदीं ओबेसिटी आणि चड वजनाचें प्रमाण 1990 0.46 कोटी वयल्यान 2021 1.3 कोटींचेर पावलें आणि 2050 ते 1.6 कोटी मेरेन वाडपाचो अदमास आसा। ल्हान भुरग्यांमदीं कॅन्सराचो धोको वाडत आशिल्ल्याचें मुखार आयलां। मुंबयच्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि खारघरच्या एडवान्स सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एज्युकेशन इन कॅन्सर हांगाच्या बाल कॅन्सर उपचार संस्थांनी फाटल्या 5 वर्सांनी कॅन्सराच्या प्रकरणांत 2% वाड जाल्याचें सांगलां। मुंबय, बनारस, गुवाहाटी, विशाखापट्टणम, संगरूर, मुझफ्फरपूर हांगाच्या सगळ्या केंद्रांनी 2019 2,981 भुरग्यांची उपचारा खातीर नोंदणी केल्ली, जाल्यार 2024 3,874 भुरग्यांची नोंदणी जाल्ली। फाटल्या 5 वर्सांनी नोंदणीत 30% वाड जाल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता।
फ्लोरिडा विद्यापीठाच्या भलायकी आणि केंटकी विद्यापीठाच्या मार्की कॅन्सर केंद्राच्या संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासात चढ चरबी आशिल्ले चढ साखर आशिल्ले आहार खाल्ल्यान फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचो धोको वाडपाची शक्यताय जोडल्या। अशा आहारांतल्यान ग्लायकोजनाची पातळी वाडटा। बदलत्या जिणेशैलीक लागून सध्या तरणाटे फक्त भायले जेवण खाण जे चड करून तेलकट आणि चरबी वाडोवपी आसता ताका पसंती दितात। देखून आहारात समतोल आसप खूप गरजेचें आसा, जाका लागून अशा तरेच्या रोगांचेर आळो हाडपाक मजत जाता। जायते जाणांक खूप घाम येता, इतलो की रोखडीच पुराय कूड घामान ओली जाता। ही एक सामान्य समस्या जाका वैजकी भाषेत हायपरहायड्रोसिस म्हळ्यार खूप घाम येवपाची समस्या अशें म्हणटात। नोव्हेंबर 2019 वर्सा इंडियन डर्मेटॉलॉजी ऑनलायन जर्नलात एका अभ्यास उजवाडाक आयिल्लो। ताच्या प्रमाण देशांतले एका नामनेच्या हॉस्पिटलाच्या कातीच्या ओपीडीक भेट दिवपी 832 कातींच्या दुयेंतींतल्या 17.9% दुयेंतींक हायपरहायड्रोसिस जाल्लो। हाच्या वयल्यान भारतात हायपरहायड्रोसिस ही एक सामान्य समस्या आसा असो निष्कर्ष काडूं येता। अशा स्थितीत विसव घेतना, उठतना वा बसतना वा खंयचें काम करतना घाम येवंक शकता। घाम एक द्रव चोकडेच्या एक्रीन ग्रंथींतल्यान भायर सरता। ह्यो ग्रंथी कातीत असतात। घामाचें काम कुडीचें तापमान नियंत्रीत करपाक मजत करता। ग्रंथींतल्यान घाम भायर सरतकीच तो द्रवांतल्यान बापशात बदलून कातींतल्यान ना जाता। हाका लागून आंग थंड जाता। उष्ण हवामानात वा खंयच्याय शारिरीक हालचाली वेळार कूड स्वताक थंड करपाक घाम तयार करता। आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमच्या खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या, जाका लागून आजकाल फास्ट फूडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागला। घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात, मात भायल्या खाणांचे हे अतिसेवन कॅन्सर सारख्या महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता। दर दिसाक मुठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरा परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतले अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयला। 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय लेगीत न्हयकारू येना। आधुनिक काळात तंत्रज्ञानात जाल्ल्या महत्वाच्या बदलांक लागून दर एकल्याच्या हातात आता दीस रात मोबाईल हो पळोवपाक मेळटा। ल्हान आसूं, तरणे पिरायेचे आसूं वा जाणटी, सगळ्यांकूच ह्या मोबायलान आपल्या जाळ्यात उरला। मात दीसभर ह्या मोबायलाचो उपेग केल्यार तुमच्या दोळ्यांचेर ताण हो येतलोच। ते भायर रातच्या वेळार जर न्हिदच्या पयलीं खूप काळ तुम्ही फोनाचो वापर करता आसत तर हाका लागून इन्सोम्निया सारख्या दुयेंस जावपाची शक्यताय कांय अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या। मनशाक न्हीद ही खूप महत्वाची आसता। मोबायलाच्या उपेगाक लागून न्हिदे कडेन आतां लोकांनी फाट केल्ल्यान दर एकल्यान दीसभरात मोबायल फोनाचो वापर हो मर्यादित करचो, जेणे करून फुडाराक जावपी भयानक परिणामांपासून तुम्ही स्वताची राखण करपाक शकतले। संवसारातले सगळ्यात निरोगी फळ म्हणून शास्त्रज्ञांनी लिंबूची निवड केली आसा। सफरचंद आणि ऑरेंज परसूय लिंबू निरोगी आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। अमेरिकेतल्या विलियम पेटरसन विद्यापीठान हालींच केल्ल्या अभ्यासात 41 फळांचे विश्लेषण केले आणि या 41 फळांत भलायकेचेर जावपी बरे आणि प्रभावी फायद्याक लागून लिंबूची निरोगी फळ म्हणून निवड जाली। मुळात लिंबू हो आंबट आसता, पूण हातूंत व्हिटॅमिन सी, फायबर आणि फ्लेवोनॉइड प्रमाण चड आसता, जे कुडीक पोषण दिवपाक आणि खर रोगांपासून राखण करपाक मजत करता अशें ह्या अभ्यासांतल्यान मुखार आयला। फक्त 100 कॅलरी आशिल्लो लिंबू कुडीचे 100% पोषण गरजो भागोवंक सक्षम आसता। लिंबात रोगप्रतिकार शक्त घट करपाची ताक आसता। ते भायर व्हिटॅमिन सी भरपूर आशिल्ल्यान थंडी आडावपाक आणि कुडीत आयर्न वाडोवपाक लिंबू प्रभावी ठरता।